आमी 3 म्हयन्या खातीर फुडें व्हेल्ली आसा, म्हणजे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी पर्यंत. पोरूं 2,20,000 कार्डां जर जालीं, टू बी स्पेसिफीक 18, सो 2.18 लॅक्स कार्ड्स ही जाल्ली आमची. आनी ताजे पैकी आतां फक्त 1,90,000 कार्ड्स रिन्यू जाला. म्हणजे जवळ जवळ 30,000, 28 ते 30,000 लोकांनी अजून रिन्यू करूंक ना. म्हणून गोंय सरकारान ह्या रिन्युवलाचें 1 म्हयन्या खातीर एक्सटेन्शन केलां. ज्यांनी कोणें रिन्यू कार्ड्स करूंक ना तांणी ही कार्ड्स रिन्यू करची, किंवा ताच्या नंतर तांकां रिन्यू कार्ड्स करूंक मेळचे ना. 447 जे प्रोसिजर्स आसा, जे जवळ जवळ 46 हॉस्पिटल्स आमी एम्पॅनल केल्लीं आसा, 5 गव्हर्मेंटाचीं आनी बाकीचीं 9 गोंया भायर आनी 36 गोंयचीं. DDSSY स्किमी खाला आशिल्ल्या हॉस्पिटलांनी पेशंटांकडच्यान पयशे घेतल्यार खंय भलायकी खातें वा इन्शुरन्स कंपनीक कंप्लेन करची. प्रायवेट रूम जर घेतले किंवा हॉस्पिटलान अपग्रेड केले जाल्यार ते डिफरन्स एमावंट जो आसा तो तांणी फारीक करचो. पूण प्रत्येकानी आपलो एमावंट हो पयलो विचारून करून घेवन ती येवजणीन पॅकेजीचें यूज करचो. ना जाल्यार खंयचेंच हॉस्पिटल वॉर्डान जर एडमीट केलो आनी ताजें प्रोसिजर जर घेतलो ताणें ह्या स्किमीच्या अंडर, जाल्यार ₹1 ताणें दिवपाचें ना. अशें जर कोणें जर डायलिसीस जावं किंवा बाकीचो प्रोसिजर जावं एडिशनल चार्जीस जर घेतले गेले जाल्यार तांणी आमकां इन्शुरन्स कंपनी किंवा DHSक कळोवचें. आमी ताजे बद्दल इन्क्वायरी करून मागीर जें जालां ताजें वेवस्थीत करून घेवन ताजेर लक्ष घालूंक मेळटलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.